कितें म्हणटा की 3 वर्सान म्हाका कांयच कळना की हांगासर कितें चल्लां MPTचें MP खंय खंय वयता थंयसर म्हणटा हें करतात धुमशाणां करतात. म्हाका दिसता कोला खातीर आमी आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें केल्लें कोल पोल्युशन जाता म्हणून. तर आयज हे MPT लोकांची घरां मोडपाक दुसरें म्हणल्यार खंयचे खंयचे वाटे आहा ते वाटे हें करतात आडयतात. MPTची कितें चल्लां तेंच कळना आमकां. वयता ते दादागिरी तेंची. आयज आमचो शिवाजीचो पुतळो आमी हांगासर बसयता थंय तेंची दादागिरी. म्हाका दिसता CMन हेचेर सारकी दखल घेवपाची आनी हेंचेर जे MPT MP हे दादागिरी करता तेचेर मातशें हें करपाक. कित्याक जेटी वयल्या लोकांची घरां मोडपाक पावले, आमची बोगद्या वयली पावले, हर्बरची ती पुर्तुगेज टायमाची घरां ती घरां मोडपाक पावले कळ्ळें. पूण म्हाका दिसता हे MP आहा पळय कोण तरी हांकां आमचो पॉल्युशन एक्स पॉल्युशन बी कोण तरी हांगा शामील आहा आनी हांकां खंय ना खंय आमकां खंय तरी डिस्टर्ब करपा खातीर म्हाका दिसता हें करता. कित्याक फाटल्या 15 वर्सान कसलेच प्रॉब्लम जायनासले. आतां ते 2-3 वर्सांनी आमकां हे प्रॉब्लम जावपाक लागला. हो जे MP बसला पळय तेका आमी म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून तेंचेर कितें तरी एक उपाय करपाक जाय. बंद जे फाटल्या 10 वर्सांसून हांगा शिवजयंतीचो उत्सव साजरो करता. इतिहासांतली एक धाकटीशी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार की व्हडलोसो काळ जो इतिहासान आसलेलो तो आमकां ब्रिटिशान गुलामगिरीन दवरलो आनी त्या काळान क्रांतीची एक मशाल घेवन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक हिणी 2 उत्सव साजरे करपाचो निर्णय घेतलो जे सार्वजनीक आसतले. पयलो म्हटल्यार गणेश उत्सव आनी दुसरो म्हटल्यार आमची शिवजयंती. आतां आमी हो काळ पळयता तितून फाटल्या दिसांनी MPA ह्या मुरगांवच्या राजाक सुद्दां त्रास करता आनी आतां शिवजयंती उत्सवाक त्रास करपाक लागून फुडें सरता. तर म्हाका दिसता की ती एकवट करता पळय त्या एकवटीक हेंचो नकार आहा. ती एकवट जी जाता सगळ्या शिवप्रेमींची सड्या वयरसून न्हू तेका हेंचो कंप्लीट विरोध आसा. तर आमी पळयला की शिवाजी महाराजाच्या काळान शिवाजी महाराजाक स्वता फादर ऑफ नेवी म्हटलेलो आहा. तर आयज ह्या तटाच्या बंदराचेर जो शिवाजी महाराजाची मुर्ती उबी रावता तर ह्या सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो आनंद जावपाक जाय. पूण हे मान्य करपाक तयार ना. खरेंच खूब बरें दिसता की आयज आमकां वास्को शारान आमच्या सड्यार भागान आमकां खंय तरी एक शिवाजी महाराजांची मुर्ती दिश्टी पडटा. ही आमची एक सिनियर सिटीजनांची एक आशा आशिल्ली की एक सड्यार भागान एक खंय तरी शिवाजी महाराजांची मुर्ती जावची म्हणून. पण आयज खरीच आमी यूथ खंय तरी लक्की आसा की आमकां सड्यार एक मुर्ती पळोवपाक मेळटा. आनी हांव सगळ्यांका फाल्यां मुरगांवचे आमचे सगळे लोकांका सांगूंक सोदता की फाल्यां सगळ्यांनी येवचें भायर सरचें आनी आमच्या शिवाजी महाराजांची मुर्तीक इनॉग्रेशन करचें. आयज खूब अशें गर्वाची गोष्ट जाल्ली आसली की आमी हांगा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे प्रतीक आमचे एकात्मतेचें प्रतीक आनी आमचे म्हाका दिसता मुरगांवच्या अस्मितायेचें प्रतीक म्हणून आमी हांगा एक मुर्ती स्थापना करपाक ठरयिल्लें आसा. फाल्यां शिवजयंती आसा पूण अशें आयकून आयलें आसा की खूब अशें आडमेळी करपाक खूब जाणांनी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हो हें आमचें आराध्य दैवत आसा आनी सगळी कडेन महाराष्ट्रानच न्ही तर गोंयभर आमच्या शिवजयंतीक शिवाजी महाराजाक आमी खूब मान्यता दितात. तांकां एक आदर आसता तांचो एक रिस्पेक्ट आसा आनी अशा हे देवतेची मुर्ती हांगा स्थापन जावप म्हणजे म्हाका दिसता मुरगांव हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी ही प्रतीक जावन एक निर्माण जावपाक एक बरें व्हडलें कार्य अशें आमी फाल्यां ठरयिल्लें आसलें. पूण म्हाका दिसता थोड्यांक हें गरज ना अशें दिसता. शिवाजी महाराज हे सगळ्या जनजातीक घेवन फुडें व्हरचें एक प्रतीक आसलें, एकात्मिकेचें प्रतीक आसा आनी म्हाका दिसता हे जी मुर्ती स्थापना आसा ती जावपाकच जाय. 19 फेब्रुवारी शिवजयंती आहे तर शिवप्रेमींनी इथं मूर्ती बसवण्याचं काम केलेलं आहे. तर त्याचं उद्या अनावरण आहे. तर ज्यांना शिवाजी महाराजांविषयी आस्था आहे, प्रेम आहे किंवा अभिमान आहे त्या सर्व लोकांना मी विनंती करते की सर्वांनी इथं यावं आणि हा उद्घाटनाचा जो सोहळा आहे ना तो आपण सणामध्ये साजरा करूया. शिवाजी महाराज हे एका जाती धर्माचे किंवा एका पंथाचे हे नव्हते तर सर्व जाती धर्मातल्या लोकांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली होती. आज म्हणजे फाल्यांची आमची स्थापना जातली शिवाजी महाराजांची त्या खातीर 2 शब्द उलोवच्या खातीर म्हणजे ही जर जागा तुमी जर एक 8-15 दीस पळयली आसतली जाल्यार जागा एकदम घाण आसली, एकदम अनयुजेबल आसली. हे आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगासर एक स्थापना करपाची म्हणून शिवाजी केला आनी तेंच्यांनी क्लीन करून फाल्यां ही बसोवपाची म्हणून एक संकल्पना केला.
एमपीडीन आतां मदींच 8 गाठी हाडून हे कितें कितें करीत आसा जाल्यार आमी ही मुर्ती बसोवपाची आयचो आनी कालचो विचार जाल्लो हो विचार ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जाली हे आमच्या मंडळाच्या हेंच्या मनान आसलो 10-12 वर्सां हांगासर बसोवप ही मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आतां पळय हांगासर एक आमचो फोर्ट आसा फोर्ट आमचो एक संभाजी महाराज बी येवन गेले म्हणून असो एक इतिहास सांगता आनी हो फोर्टाचो जर इतिहास पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 1737 आनी मागीर परतून पोर्तुगान काबीज केलो परतून मागीर आमी काबीज केलो म्हणजे मराठा समाजान मराठा हे जे आसले वॉरियर्स तेंच्यांनी काबीज केलो आनी असो तसो इतिहास आसा आनी त्या खातीर हेंच्यांनी एक संकल्पना केल्ली की आमी एक शिवाजी महाराजाची मुर्ती खंय तरी बसयतले आनी ही जागा आमी पळोवन ऑलमोस्ट एक 16-17 वर्सां जाली ही संकल्पना आसा मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार आज आमी सकाळ फुडें कामाक वयतले जाल्यार आमी शिवाजी मुर्तीचेर पळोवन एक आमकां एक स्फूर्ती येता म्हणजे ह्या शिवाजी गडाक आमी कितें कितें बरे विचार घेवपाचे त्या खातीर मुर्ती बसोवपाची अशें आमचे विचार आसले मागीर आनी मुर्ती कित्याक बसोवपाची जाल्यार शिवाजी महाराज जी स्वराज्य स्थापना केल्ली ती स्वता खातीर करून नासली तर ती सगळ्यां खातीर केली म्हणजे सगळो एक समाज आसा तांकां सगळ्यांक एकवट सगळ्यांक करून घेवन वचपाचो अशी ती संकल्पना आसली आणि तेच हे आमच्या भुरग्यांनी हे करून जे फाल्यां जे आमी 19 तारीख जी स्थापना करतले ते त्या लागून जे कोण जे आठ गाठी हाडटा तेंच्यांनी बरें तेचेर विचार करचो खरें म्हटल्यार आयज अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान उबो आसा आनी ज्या जाग्याचेर तुमी पळयतात म्हज्या देगेक एक सुंदर अशी शिवप्रेमींनी शिवछत्रपती महाराजाची मुर्ती हांगासर घातलेली आसा आनी ती 19 तारखेक ताचें अनावरण जावपाचें आसा एक अभिमानाची गोश्ट आसा कारण कशें आसा की आमचे ह्या मुरगांवान एक कांयच नाशिल्लें म्हणजे शिवछत्रपती जावं कितेंच म्हणजे आमचे किल्ले आसा थंय किल्ले आसा एक धरोहर आसा आमकां किल्ल्याची धरोहर आसा आमी वर्साच्या वर्सा 19 तारखेक 19 फेब्रुवारीक आमी शिवजयंती त्या किल्ल्याचेर मनयतात आनी आमकां खबर आसा तो किल्लो सुरवात जावन सारको सकयल भाटा मेरेन वयता असो बऱ्यांतलो बरो किल्लो आसा पूण आमकां हांगासर मुर्ती नाशिल्ली ह्या शिवप्रेमींनी हांगासर ही मुर्ती घातिल्ली आसा आमकां एक अभिमानाची गोश्ट आसा की हांव ह्या मुरगांवान रावता ह्या सड्याचेर रावता आनी बऱ्यांतली बरी सुंदर मुर्ती जिचें अनावरण जें आसा 19 तारखेक जावपाचें आसा पूण तातूंत एक अडखळ येता एक ट्विस्ट येता तुमकां सांगता आयज आमी ज्या जाग्याचेर ही मुर्ती ह्या शिवप्रेमींनी घातलेली आसा त्या जाग्याचेर आपलो हक्क दाखोवपा खातीर ही MPA म्हणजे पयलींची MPD आतांची MPA आयिल्ली आसा आमी तुमकां एकूच सांगता ही MPA जी आसा पळय ही स्वर्गांसून पडोंक ना हांगासर तुमकां एकूच सांगता ज्या जाग्याचेर ह्या शिवप्रेमींनी ही मुर्ती बसयलेली आसा ती जागा जी आसा पळय ही केन्नाच यूज नाशिल्ली थंय हाडून कचरे उडयताले कितें उडयताले आयज त्या शिवप्रेमींनी ही जागा सुंदर केलेली आसा बरी नितळ केलेली आसा आनी त्या जाग्याचेर एक सुशब्द अशी मुर्ती शिव छत्रपतीची मुर्ती थंय घातिल्ली आसा पूण कितें काय म्हटल्यार आयज ही MP जी आसा MPA थंय येवन दादागिरी करता ते मोबायल तुमकां घालपाक दिवचे ना म्हणजे वयता थंय दादागिरी ह्या MPA ची जाल्लेली आसा तुमकां एकूच सांगता आयज तुमच्या फुड्यान हो हांगासरलो माटो दिसता आमचो मुरगांवचो राजा थंय गणपती पुजताले ती गणपती बसून तांच्यांनी तो माटो बसून काडपाचो प्रयत्न केलो तुमकां एकूच सांगता थंय मारुतीचें देवूळ एक नवें बांदलेलें आसा थंय बसून तो आपलो हक्क सांगता अरे ते सोडात ही बायणाची बीच आसा ती बायणाची बीच आपली म्हणटात म्हणजे वयता थंय जेटीचेर घरां जी बांदलेली आसा ते 3-3, 4-4 पिढयो जाल्लेले आहा ती जागा जी आसा ती आपली म्हणटा संस्थापक ज्याच्या खातीर देव देवाऱ्यान आहा आनी कळस देवळाचेर आसा अंगणान तुळस आसा अशें आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती फाल्यां आसा आनी आमकां सगळ्या मुरगांव वासियांक आनंदाची गोश्ट आसा की सगळे शिवप्रेमींनी हांगासर फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वरूढ मुर्तीचें अनावरण फाल्यां जातलें ह्या खातीर सगळे आनंदीत आसा अनेक वर्षाचो आमचो इच्छा आसली ती हांगासर जाता हांगासर संभाजी महाराजांचो किल्लो आसा पूण एक आतां अशें लक्षांत येता की हांगासरली MPA आदींची MPD हेका विरोध करता आनी अशें आयकपा येला की लोकांक नोटीस धाडटा आनी कितें कितें करत आसा तें आमकां पडलेलें ना आमी MPAचे अधिकारी हांकांय विनंती करता की फाल्यांच्या ह्या राज्य उत्सवान तुमी शामील जाया कारण की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आदर्श आयज जे तुमी बोटी हांगासर चलयतात तेजे जनक सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराज अशें म्हणटात आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें जें कार्य आसा महिलांच्या बाबतीन आसत भुरग्यांच्या बाबतीन सगळ्या जाती धर्मांचे आसत छत्रपती शिवाजी कार्य हे थोर आसा आनी जे कोण विरोध करता MPA हो जागो कमी पडला काय कितें आमकां कोणाक खबर नासलो हो जागो इट्स अ ओपन एरिया ब्लॅक स्पॉट आसलो अनेक वर्सां तो क्लीन करप प्रयत्न जालो आतां खंय तरी आमच्या कडेन 5 पयशे जमोवन आमी ही मुर्ती हांगा हाडल्या फाल्यां जें अनावरण आसा MPAचो कोळसो जावं आयर्न ओर जावं सगळो आमी खाता MPDचो ग्रावंड तुमी काबीज केला
लोकांच्या घरांक नोटीसी येता रस्त्यांक अरे महाराजांच्या पुण्यकारा खातीर 50 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर जागो तुमकां कमी पडलो काय कितें हे आमचे शिवप्रेमी कदापि सहन करचे ना फाल्यां ह्या मुर्तीचें अनावरण जातलें